फाटले 10-12 दीस हांव पूर्ण गोंयांत वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी मुख्यमंत्री म्हणून प्रवास करीत आसा. म्हाका खबर नासली हांव एक्चुली पणजेंतल्या मेळाव्याक कितें उलयतलो होय म्हाका प्रश्न पडटालो. बाकी कडेन हांव उलयलो, हांगा कितें उलोवप अजुनूय म्हज्या फुडल्यान प्रश्न आसा. ज्यांच्यामुळे हांव राजकारणांत आयलो, म्हजे आदर्श, म्हजे गुरू अजुनूय सांगता, तांकांच लागून हांव आज ज्या वेळाचेर बसला. माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर, देशाचे माजी संरक्षण मंत्री, आमचे सगळ्यांचे भाई, गोंयचे नेते, ज्यांच्यानी आयज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचें काम आमी पळयता की शुद्ध्यांतल्यान सुरू केलें आनी पूर्ण भोवमत हाडपाचें काम जांकां कोणाकूच शक्य नाशिल्लें तें भाईन केलें, तें मनोहरभाई पर्रीकर. आज आमची पाळी आसा. पयलेच फावटी भाईच्या बिगर आमी इलेक्शनाक वता. सगळ्यांक प्रश्न पडला ह्या इलेक्शनाचें कितें जातलें काय म्हणून. बट भाईन दिल्ले आशिर्वाद, भाईन दिल्ली शिकवण, भाईच्या लिडरशिपी सकयल तयार जाल्ले बरेचशे कार्यकर्ते, मागीर ते आमदार आसतले, मंत्री आसतले, पंच आसतले, सरपंच आसतले, कावन्सिलर्स आसतले, हे सगळे जाण भाई फाटल्यान ही पालखी आपल्या खांदार घेवपाक तयार आसा, सज्ज जाल्ले आसा. जरी आज आमच्यात भाई ना, बट भाईन सांगून दिल्ली उतरां ही अजुनूय आमच्या मनांत आसा. हे पार्टीचें काम तुमकां फुडें व्हरपाक जाय, हे पार्टीचें काम तुमकां सगळ्यांक करपाक जाय. घडे आपूण नासतलो, बट पार्टी फुडें व्हरप हें तुमचें काम आसा. भाईचो पुलावेलो शेवटचो स्टेटमेंट, बी पॉझिटिव्ह, तुमी आमी सगळ्यांनी आयकलां. बट तेंच्यांनी सांगलेली उतरां हें सांगून वता की आमकां लोकसभेचे 2य सीट जिखपाक जाय आनी गोंयांतली 4य पायपोल निवडणुका ज्यो आसा ह्यो भाईच्या आशिर्वादान आमकां जिखपाच्यो आसा आनी तें काम आमकां करपाचें आसा. तेका लागून म्हाका दिसता भाई कडेन आसलेली पॉझिटिव्हिटी ही आमी सगळ्यांनी घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. इलेक्शनाचे दीस आसा आनी सगळी कडेन देशभर एक आवाज उठटा की फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार हो सगळ्या देशभर एक आवाज उठिल्लो आसा. कित्या खातीर तर जे आमकां प्रायम मिनिस्टर म्हणून एक खंबीर नेतृत्व देशाक मेळ्ळें आनी ज्यांनी एक निष्कलंक अशें आनी परफॉर्मिंग अशें गव्हर्मेंट दिलें. A to Z भारतीय जनता पार्टीचे ह्या 5 वर्साचे सरकार ज्याने परफॉर्मन्स दिले, स्किमी दिल्यो आनी एक सुरक्षीत अशें सरकार दिलें आनी इतलें आसून खंयचो ह्या सरकाराचेर दाग ना. आयज म्हाका दिसता पयली आमची कार्यकर्त्याची संमेलन जाता जाका आमच्या मदीं मनोहरभाई ना. पूण म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमी सगळे कार्यकर्ते हे मनोहरभाईच्या कुशींतल्यान ताच्या गायडन्साच्या अंडर तयार जाले. हांगा मनोहरभाई बरोबर 92तल्यान काम करपी कार्यकर्ते आसा. सगळे आमी सिनियर लोक आसा. म्हाका दिसता डेफिनेटली पणजेचे हे वैदेतायन म्हणले भशेन 25 वर्सांचो विडो हो फुडें व्हरपाक आमी सगळे जाण समर्थ आसा. आमकां सगळ्यांक एक सुरक्षीत जीवन जगपाचो एक हक्क आसा आमचो, तो आमकां दिलो. म्हाका दिसता ही सगळ्यांक व्हडली देण आसा. हांव मुद्दम आनी एक नमूद करता, आमची भारतरत्न पद्मविभूषण हे पयलींच्या सरकारान हांव विकताले काय हांव पूण व्हडल्या व्हडल्या मनशांक वताले. पूण नरेंद्र मोदीच्या सरकारान तिमक्का एक जाणटी बायल कर्नाटकाची बेल्लूर डिस्ट्रिक्ट, तिका झाडां 50,000 झाडां रोयल्या म्हणून तिका पद्मविभूषण दिले. आनी जमुना जुडू म्हणून आमची वनवासी भयण, तिकाय रानां वाचता वाचयता म्हूण एक सामान्य वनवासी कुटुंबांतल्यान आयिल्ली तिका एक आमचे विभूषण दिले. अशे एवॉर्ड म्हणजे एवॉर्ड वापसी गँग म्हणून जे आसा
ते एवॉर्ड वापर रिटर्न करता पूण ताज्या बरोबर मेळिल्ले पयशे मात रिटर्न कोण करना हे मात लक्षांत दवरप. एवॉर्ड व्हरून व्हरून दिता, सर्टिफिकेट दिवपाक कितें आना आनी ते खरेंच सर्टिफिकेट दिता हेंय खबर ना, पूण पयशे कोण ताच्या बरोबर केन्नाच दिना कोण. अशे हे फटींगपणाचे धंदे हे काँग्रेसीचे अंडर चलताले, ते सगळे बंद जाल्या म्हणून ते सगळे आज वयर सकयल जाता. आमी ज्या वेळार सगळे काम करपाक लागले ताज्या उपरांत मनोहर ना अशें केन्नाच जावंक नाशिल्लें. पण एक पयलीच निवडणूक ही अशी आसा की मनोहर आमच्या मदीं प्रत्यक्षान आमकां दिसना, पण ताजी लिगसी, ताजी परंपरा, ताजी काम करपाची पद्दत आनी ताजे विचार हे घेवनूच आमी सगळे जाण फुडें वतात. आनी म्हणून ह्या निवडणुकीन विजय हो आमचो निश्चित आसा, कारण मनोहर भाईन आमकां तोच मार्ग दाखयल्लो आसा. दुसऱ्या मार्गार वचपाची आमची कोणाचीच इच्छाय ना आनी आमची परंपराय ना. बाई ना म्हणून सगळ्याक दूख बसलें. बाईच्या सुत्रांनी हांव तुमकां एक घोशणा दिता. हाऊ इज द जोश? हाऊ इज द जोश? दैट्स द जोश. हर बार आणि 23 तारीख मेच्या उपरांत आमची घोशणा जावं दी. बार बार भाऊ, पणजीचो स्ट्रेच बीजेपीचो इज महिला. ते कितेंय जावं, मनोहरबाई खंयी आसूं, पूण तेची इस्त्रेंत आसलेली महिला आनी महिला इस्त्रेंतीक लागून आयज आमचो भाई वयच्या वयर पदार पावला. सो तूं इतलोच विश्वास कर, जेन्ना ही महिलान तुका सांगली आमी तुज्या फाटल्यान आसा म्हणून, ते मोर पर्यंत तुज्या फाटल्यान आसतली. ही आयज तेजो चेडो हिंगा आसा, तेज्या चेड्याकूय खबर आसा. बाई आपले ज्यो भयणी म्हणटाल्यो तेन्ना हितून ते तुज्या हातीन जातात, कोणूय जातात. याद दर, आमी चेडेपणी घुमता अशें तशें नासतात, पूण बायलो केन्नाच ना. एकदां उतर दिलें जाल्यार ते टीक रावता. दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बाईची सेना म्हणटा ती आमची महिला. 2014 आणि 2019 या दोन निवडणुकांमध्ये एक मूलभूत अंतर असं आहे की 2014च्या निवडणुकीमध्ये आम्ही जनतेला असं आश्वासन दिलं होतं की आम्ही निवडून आल्यानंतर काय करू. 2019च्या निवडणुकीला सामोरं जात असताना आम्ही जनतेला हे नक्की सांगू शकतोय की 2014ला आम्ही एवढी आश्वासनं दिली होती आणि त्याच्यापैकी एवढी आश्वासनं पूर्ण करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालेलो आहोत. सर्वसामान्य माणसाचं दुःख, दैन्य, दारिद्र्य हे दूर करणारं हे सरकार राहिलं. त्याच्या आरोग्याची, त्याच्या अर्थार्जनाची, त्याच्या सुखसमृद्धीची चिंता करणारं हे सरकार राहिलं. 23 एप्रिलाक आमची निवडणूक आसा लोकसभेची, त्याचबरोबर 19 मे परत आमची विधानसभेची निवडणूक आसा. त्यामुळे परत एकदा आम्ही असे बसतले, परंतु त्याची दोनाची तयारी आमकां आतां वचून आमी गेली म्हयनोभर याच्या पासून आमी सुरवात केल्ली आसा. गोंय जरी ल्हान आसलें, परंतु जेन्ना जेन्ना दोनी सीट आमी लोकसभेचे दिल्लीक धाडल्यात तुमी, तेन्ना तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचें थंय सरकार घडलां हो इतिहास आसा. गेली 4 निवडणुको तुमी सगळ्यांनी मोठ्या मताधिक्यान म्हाका निवडून दिलो. आज 5व्यांदा तुमचे समोर उबो आसा आनी ते कित्याक हेय विजय रावन तुमकां आतां सांगिल्लें आसा. भारतीय जनता पक्षाचें राजकारण हें राजकारण जशें विजय रावन म्हणलें की भारत माता की जय, तिजो जय जयकार करपा खातीरच आमी सगळे ह्या संघटनेक येयल्ले आसात. आमी स्वताचो विचार करूं ना. पयलीं देश, नंतर आमची पार्टी, नंतर आमी